16वें स्तोत्र. सर्वेस्पोर मुजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. तरी देसांतल्या कुड्ड्या देवांक तुमी म्हणटात, कुंवरानो, तुमचें सगळें म्हजें सूख. तांचे कुड्डे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटोवण्यो करूं? कदींच ना. म्हज्या ओंटांनी तांची नांवां घेवं? ना की ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें धारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. म्हाका वांटून दिलाय सुखाचो जागो, खरेंच उत्तम म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय? तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. देवाचें उतर हें.